state is passing through a financial crisis, which everybody understands. कोण ते लिपोवपाक शकना. तेजे म्हळ्यार पैशाचो खेळ करपाक शकना. बाकीचे सगळे खेळ तूं करपाक शकता. तुज्या बोल्सा पयशे आसल्यार तूं फेस्ता गेल्यार कितें घेवपाक शकता. नाजाल्यार फेस्त पळोवपाचें आनी येवपाचें अशी एक म्हण आहा. तशें सद्याच्या परिस्थितींत खंयचोच बेस्ट तो पयसो तो वेस्ट करप इज नॉट फेअर अशें म्हाका दिसता. ज्याच्या खातीर जाय थंय आतां फॉर एक्झाम्पल पूर आयलो त्या शेतकऱ्यांक तुमी थोडे माय दिया काय हरकत ना. बिकॉज दे आर द बेसिकली दे आर द पीपल हू हॅव बीन वेअर म्हणजे एग्रीकल्चरल जर सांबाळून दवरला हे थोडे बेल्टांतले लोक आसा. हांव सदां म्हणटा की मोर्ल पिल्ला वच थंय तुगेले वेळीप समाजाचे लोक आसा आनी हेवटेन जर काय सालाक जर तेवटेन तांणी एग्रीकल्चर हे गोंयांत जगयलां आज पर्यंत. तूं मुद्दाम तेवटेन वच म्हाका आमकां वायट दिसता काय तांकां रस्त्यार आपले सामान घेवन बसचें पडटा. तूं बारीक पळय परत हांव सदांच गव्हर्मेंटाक म्हणटा तेन्ना सुद्दां म्हणिल्लें की तांचो कितें जाल्यार अरेंजमेंट कर. ते शहरां भितर येतात मडगांव येतात मडगांव खंय बसतात म्युनिसिपालिटी तांकां त्रास दिता. तांचे खातीर एक खंय जाल्यार शेड बांदून कितें करून तांकां बसपाक तांचे प्रॉडक्ट विकपाचे. ते आपले स्वताचे पिकयल्ली वस्तू घेवन येतात ते तिसऱ्या मनशा कडल्यान घेवन विकनात. एक फरक सांगता हांव. थोडे जाण कशें करता की भायल्यान कितें येता पळय तें घेतात आनी ते विकतात. ह्यो बायलो पळय बसतात किंवा दादले बसतात पळय हे आपले स्वताचो माल पिकयल्लो घेतात आनी थोडे जाण माटोळेचें सामान घेवन थोडे लोक तेवटेचे येतात. तांकां खंय तरी प्लेस अवेलेबल करून दिवपाक जाय. तुका ते स्वताच कश्टांनी पिकयल्लें सामान घेवन येता आनी तांचें इन्कम तेन्नाच आसता कितें मागीर तांचें कितें आसता. सो ताजेर सुद्दां सरकारान विचार करपाक जाय. कित्याक जाल्यार तांकां एक ऑल्टरनेटीव प्रोवायडींग कोण तांकां त्रास दिवपाक शकना. तांचें कितें ते रातभर बसपाचें न्ही. तांकां दुकानां नाका तांकां असेंब्लिंग प्लेस जाय. तूं बस सांजचे पर्यंत घरा वच. तुज्या दनपारां काबार जालो माल तूं दनपारां चल घरा. आनी एक इम्पॉर्टंट विशय जो सध्या मोठ्या प्रमाणाचेर स्प्रेड जावपाक लागला म्हणजे तो इन्क्रीज इन द डेंगू केसीस. हे अत्यंत पिक्चर मातशें सामकें डेंजरस सिच्युएशन अशें दिसता. म्हणजे काल हांव हॉस्पिसीक गेल्लो. हॉस्पिसीकी डेंगू जीएमसीकी डेंगू सगळे कडेन डेंगूचे पेशंट्स मोठ्या प्रमाणाचेर वाडपाक लागले. म्हाका दिसता हेल्थ डिपार्टमेंटान इमिजिएटली गियर जावपाची गरज आसा. मोठ्या प्रमाणाचेर कॅम्पेन तांणी वचून ज्या वाड्याचेर एक डेंगूचो पेशंट मेळ्ळो तो फूल वाड्याचेर वचून तांणी जे स्टेप्स घेवपाक जाय ते तांणी घेवपाची गरज आसा. कारण चवथी कडेन एक अशें आसता की चवथीक लोक सगळे आपल्या घरांनी वता. म्हणजे त्या वाड्याचेर समज एक 100-200 लोक आयले थंय कितें प्रॉब्लेम जावपाक शकता काय समजूपाक शकना. ताजे खातीर ह्या हेल्थ डिपार्टमेंटान इमिजिएटली गियर अप जावन म्हणजे प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा पळय तसो डेंगू स्प्रेड जावचो न्ही तो कंट्रोलान उरतलो हाचे खातीर इमिजिएट स्टेप्स घेवचे. इब्राहिमपूर आनी साळ हांगा आमी विजीट केली. हांव आनी बाब रमाकांत घालप आमी तेन्ना आनी आमचे कार्यकर्ते थोडे वचून विजीट केली आनी तेन्ना हांवें डिमांड केलो की पयलीं वचून एक आमी कितें करताले काणकोण जेन्ना पूर आयलो हांव ती पुलिसार आसतना हांव काणकोण गेलो. हांव न्ही चर्चीन म्हणजे काणकोण आयली. थंय परिस्थिती आमच्या लक्षांत आयली. लोकां कडेन खावपाक जेवपाक कपडे घालपाक पळय नाका सगळे डॅमेज जाला. आमी ऑन द स्पॉट रातचे तांकां वी अरेंज सम मनी अँड वी गिव दॅट इंटरिम रिलीफ. कोणाक 3,000 2,000 4,000 अशें दिले सद्या सो दॅट एटलिस्ट तांकां सामान तरी कितें घेवपाक मेळटा. ब्रश टूथपेस्ट कितें मिनिमम जाय तें सुद्दां घेवपाक मेळना आशिल्लें ताची परिस्थिती. हांवें त्याचे डिमांड केलो तुमी असेसमेंट करता असेसमेंट करून मागीर टायम काडटले मागीर ऑर्डर करतले दॅट इज ऑल रायट. सद्या इमिजिएट इंटरिम रिलीफ म्हणटा ती तांकां कितें दिया अशी हांव म्हजी मागणी आशिल्ली. आनी म्हाका दिसता ती चवथीच्या पयलीं खरें म्हणल्यार पयलींच दिवपाचें ती इंटरिम रिलीफ म्हणजे ताबडतोब दिवपाक जाय विदीन 48 hours. आज तुका कळटा हाजें नुकसान जालें बाबा कितें थोडे तरी पयशे तुका दवर कॅश पयशे तुका दवर कितें हेल्प करता. मागीर तुमी असेसमेंट करून करा तेन्ना एडजस्ट करा हातूंतले पयशे कितले दिल्यात. ती इंटरिम रिलीफ एटलिस्ट चवथीच्या पयलीं तरी दिवचे अशी म्हजी मागणी आशिल्ली. नाजाल्यार ताका कांय अर्थ उरपाना मागीर. कारण थंय थोडी कंडिशनां थोड्यांची कंडिशनां सारकी वायट आसा. थोड्यांची घरां 1-2 घरां तर सारकी मोडून पडिल्लीं आसा. थोड्या घरांनी केन्ना पडत म्हणून सांगपाक जायना कारण मदले चिरे गेल्या चिरे ते उदक लागून चिरेच ना जाल्या मदले म्हणजे ते केन्नाय पडपाक शकतात. कोण रावना त्या घरांनी अशी परिस्थिती आशिल्ली. हॉर्टिकल्चर सगळे सप्लाय करता. हॉर्टिकल्चर सगळे कडधान्य ते धरून भाजी धरून सगळे सप्लाय करता. तांचे ज्यो ट्रक्स वता पळय जे सबसिडी दिता ते सबसिडी ना म्हणजे आज करता ते पूण तांचे पाव तांकां शॉर्टेज आसता म्हणटा जे हाडटा तांचे 6 ट्रक सावथाक वताले आनी 6 ट्रक म्हज्या वतान 6 ट्रक सावथाक वता 6 पिकअपी नॉर्थाक वता. पूण तांच्याच कडेन आतां कॉस्ट वाडला ते कितें करताले कॉस्ट पैसा दिताले
म्हणजे प्रॉफिट करप ना. आमी समज बेळगांवच्यान तांणी हाडले 20 रुपया हाडलो जाल्यार 20 रुपयान दिवप. बाकीचो कितें पॅकिंगाचो किंवा कितें खर्च येता तो सिव्हिल सप्लाय तांकां इन द फॉर्म ऑफ सबसिडी दिता. सिव्हिल सप्लाय तांकां सबसिडी जवळ 20 कोटी दिता म्हणजे इन्फॉर्मेशन प्रमाण. पण त्यांनी भाजीच्या दुकानाचेर एक मूग बीक सोडली जाल्यार बाकीचे काय ना कळना. ते तूं उलयता ते गाडा हा, ते गाडाचे हांव गाड्याचेर उलयता. हांव उलयता हे पिकअपी तांच्यो आमी स्कीम केल्ली ती हा. गांवांनी ओके. पिकअपी डिलिव्हर करची अशें. हा. ती स्कीम चालू आसा तांची. म्हज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ते पिकअपी वता. पूण म्हजें म्हणणें कितें की आतां हो चवथीचो सीझन आसा हो इम्पॉर्टंट सामको. ह्या पिरियडाक ह्यो भाजी आज 80 रुपया म्हणटा पळय हांव फाल्यां 100 रुपया जावपाक शकता. इट इज बेसिकली सप्लाय अँड डिमांड ह्या पोझिशनाचेर आसता. फाल्यां समज डिमांड बेळगांवांत चड आयलो तर ते रोखडे तुगेले प्रायस आनी 25 रुपया वाडयतले. तांकां कोण कांय करपाक शकना. कारण एज इट इज मार्केट थंय आवक पळय आसा भाजयेची आनी कडधान्याची ती कमी आसा. कारण तांचे प्रोडक्शन एफेक्ट जावं.